Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. गोंय राज्याचो एक जबाबदार मंत्री एका सेक्स स्कॅन्डलांक तो इन्वॉल्व जाल्लो आसा. मंत्री पदाचो वापर करून एका बायलेचेर कंटिन्युअसली सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ह्या मंत्र्यान गोंयच्या केल्लें आसा. प्रूफ आसूं जाय न्ही आपले कडेन, जाल्यार गड्स तरी आसूं जाय. येस हो मनीस म्हणून ते आसा जर जाल्यारूच उलोवचें न्ही. मागीर पळोवया न्ही कोण, मागीर तुमी आमकां विचारात आतां मुख्यमंत्र्यान एक्शन कित्याक घेवना. त्या फोटोवा भितर मंत्री, त्या ऑडियो भितर मंत्री, त्या व्हिडिओ भितर मंत्री, त्या पोजिशना म्हणजे हांव दाखोवपाक शकना कॉम्प्रमायझींग पोजिशन. इलेक्शना म्हणजे कितें पब्लिसिटी घेवपाक जाय. जो पर्यंत स्पेसिफीक जो आरोप करणारो मनीस आसा तो त्या मनशाचें स्पेसिफीक नांव घेना, कोणाचेर अन्याय जाल्यार त्या मनशाक फुडें हाडना, तो पर्यंत ताका डिस्कस आनी बाकी करून कांय अर्थ ना. जो कोण आरोप करता तेणें स्पेसिफीक त्या मनशाचें नांव सांगचें आनी ज्याचेर जाल्यार तेणें कंप्लेंट तरी दिवची. डेफिनेटली आमी मुख्यमंत्री सक्षम आसा सरकार म्हणून जे कितें एक्शन घेवता डेफिनेटली जातली, पण ताका हें आसूं जाय असो फेक हाचेर आमी करपाक शकना. सदानंद शेट तानावडेन मगो बरोबर अजून युतीचे उलप चालू आसा म्हणून माहिती दिली. MGP बरोबर उलोवणें म्हजें कांय स्वताचें ना, पण आमचे निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जी आसात तांचे बरोबर उलोवप चालू आसा आनी त्यामुळे ते खंय पर्यंत पाविल्लें आसा हें म्हाका सांगात. ते परत 5 तारखेर गोंयांत येतात देवेंद्रजी, त्यामुळे तांचे कडेन त्या वेळाचेर विचारया.